मार्कू. जेजू 4,000 लोकांक जेवण चोडून दिता. चॅप्टर 8. एकदां आनीक एक पावट लोकांची व्हड तांडी आसली आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, ह्या लोकांक पळोवन चुचुऱ्यांनी फोडटा म्हजें कालीज. कित्याक पळयात, आयज 3 दीस जाले तीं म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशीं तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर थकून पडटलीं तर तांचे भितरलीं कांय जाणां पयस थावन आयिल्लीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तूं तांकां धादोशी करूंक जातोलें? आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7. ताणें लोकांक दोन्नीर बसोवंक लायलो आनी 7 उंडे घेवन आनी देवाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी वांटून लोकां फुडें दवरूंक आपल्या शिसां कडेन दिले. आनी तांणी ते वांटून लोकां फुडें दवरले. थोडीं भोवशीं तांचे कडेन आसलीं. तांचेरूय आशिर्वाद घालून तीं वांटूंक लायलीं. आनी लोक जेवलो आनी धादोशी जालो आनी उरलेल्या कुडक्या तुकड्यांचो 7 पांटल्यो तांणी भरून काडल्यो. जेवलेलो लोक सुमार 4,000 आसलो आनी ताणें तांकां धाडलीं आनी रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर ओड्यार चडून तो दालमानुता पारांतांत गेलो. फारिझेव खुणा मागतात. एकदां फारिझेव भायर सरले आनी जेजू लागीं वाड करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन सर्गावेली एक खुणा मागताले. आनी काळजांत थावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही पिणकां कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे आतांचे पिणकेक देव खुणा दिवचोच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेलेतोडी गेलो. फारिझेवांचो आनी हेरोदीचो खोमीर. शीस उंडे व्हरूंक विसरले. थोड्या ओड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणून शिडकायलें, चीत दियात आनी फारिझेवांचे आनी हेरोदीचे फुगी विशीं चोत्रायेन चलात. ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उंडे नात देखून तो अशें उलयता. हें जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे मोदें उलयतात? अजून पर्यंत तुमकां तुमचे मोतीक उजवाड ना. दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकना वा उगडास धरना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? ताणें म्हणलें, 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक दिले तेन्ना उरलेल्या कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? आनी तांणी ताका सांगलें, 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर अजून पर्यंत समजनात तुमी? बेतसायदेंत जेजू एका कुड्ड्याक बरो कोत्ता. जेजू आनी ताचे शीस बेतसायडे पावले. थंय एक कुडक्याक ताचे सोंशें हाडलो आनी ताका हात लाय म्हूण सांगलें. कुड्ड्याच्या हाताक धरून ताणें ताका ग्रामा भायर व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांचेर थिपी उडयली. ताचेर हात दवरले आनी कितें तरी दिश्टी पडटा काय म्हूण विचारलें. ताका नदर येवंक लागलोली तर ताणें अशें म्हणलें, मनशां म्हाका दिसूंक येतात. म्हाका तीं झाडां कशीं दिसतात पूण भोंवतात. तेन्ना जेजून नव्यान आपले हात ताच्या दोळ्यांचेर
दवरलें आनी ताका सारकी नदर आयली. तो बरो जालो आनी सगळें ताका नितळ दिवंक लागलें. आनी ताका घरा धाडून ताणें म्हणलें, ग्रामांत भितर सरूंक नाकात. जेजू विशीं पेद्रूची गोवायकी. जेजू शिसांक घेवन फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या ग्रामांनी भायर सरून गेलो. वाटेर ताणें आपल्या शिसांक अशें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हाका धरतात? आनी तांणी पत्ती पाडून म्हणलें, कोण कोण जुआंव बातिस्त, कोण कोण एलायजा आनी कोण कोण प्रवादियांतलो एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हूण तुमी सांगतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण खरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. आपल्या मन्ना आनी पुनर्जिवंतपणा विशीं जेजूचें पयलें भाकीत. मागीर जेजू शिसांक अशें शिकोवंक लागलो, देवाचे खुशे प्रमाणे मनशाच्या पुता जायतें सोंसचें आसा. जाणटे मुखेल याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री ताका माकारतले. ते ताका जिवेशी मारतले आनी 3 दीस जातच देव ताका पुनर्जिवंतपणाचो कोत्तलो. ह्यो वस्तू ताणें स्पश्ट सांगल्यो. तेन्ना ताका कुशीन धरून पेद्रू ताका बेश्टावंक लागलो. पूण वळोन आनी आपल्या शिसांक पळोवन जेजून पेद्रूक अशें म्हणून बोबाट केली, म्हजे मुखावेलो वच सैताना, कित्याक तूं तुजें चिंतप मनशाचें, तें देवाचें न्हय. जेजूच्या पाटलावाची खरी वाट. आनी लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हजे फाटल्यान येवची खोशी आसा जायत? तांणी आपणाचेच खोशेची वाट सोडूंची, आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळून धरूंक सोदतात तीं आपलो जीव ओगडायतलीं, पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलो जीव ओगडायतात तीं आपलो जीव सांबाळून दवरतलीं. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार? आपल्या जिवाचे बदलेक मनशाच्यान कितें दिवंक जायत? हे बास्कोळ आनी पातकी पिणके मोदें म्हजी आनी ह्या म्हज्या उतरांची कोणाक लज दिसत जाल्यार मनशाच्या पुताकूय आपल्या भागिवंत दुतां सांगाती आपल्या बापाचे मोहिमेन तो येतलो तेन्ना तांची लज दिसतली. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर हें.